आणि HDPE वर्जिन प्लास्टिक विथ ब्लो मोल्ड प्रोसेस 20 लिटर 213 म्हणजे डिफरन्स सुद्धा असो ग्लान्स मारल्यार कळटा ह्यो धाकल्यो म्हणजे हाज्यो डस्टबिनी. थर्ड क्वेश्चन आता परत डिफिकल्टी येता की लोक आता बॉम्ब मारता तांचे ते हँडल हांव नको वास्को बिस्को सुद्धा सप्लाय केले आसतली ऑनरेबल स्पिकरान व्हेरीफाय करचें. क्वॉलिटी ऑफ द डस्टबिन्स पळय आसा ती सारकी बाबत आसा. एक 10 दीस वापरलें की ताजें हँडलच ना जाता. मागीर ते डस्टबीन घरांतले लोक कोण आसा पळय ते ती डस्टबीन उबारतली कशी ती काडटा आनी भायर उडयता. म्हणून म्हाका दिसता सुडा आपूण घेवन सप्लाय करता पळय ताज्या वाट्याचें सुडा शूड गिव ग्रांट्स टू द म्युनिसिपल कावन्सील. फिक्स म्युनिसिपालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द म्युनिसिपल कावन्सील. तांचें काम तें न्ही. लेट गिव दॅम डायरेक्शन दॅट दे शूड परचेस ओन्ली फ्रॉम हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन. हँडीक्राफ्टाक धरपाक मेळटा. हांगा तुका आतां म्हणजे ताळ तंत्र कांयच ना कोणाचोच ना. ऑनरेबल मिनिस्टराक खबर सुद्दां आसपाना एक वेळा. सो आय वूड सजेस्ट that if in place of soda buying and supplying to various municipalities and taking responsibility, give grants to buy them, to buy the dustbins to the municipal council, hold them accountable and give them direction that they should purchase from Handicraft Corporation, materials. Because handicraft age business metalo. Nilesh Kabra. Regarding the dustbins, आमकां कुचड्यार supply केल्ले आसा municipality by G Suda. My request to Honorable Deputy Chief Minister is these dustbins have been supplied in the right intention of collecting garbage from all the constituency. But the quality, as rightly pointed out, is a very weak quality. In that same, we should not see the price. आता dustbin एकदा दिले लोकांक पोतून dustbin येना. तेन्ना म्हजो एक रिक्वेस्ट इतलो आसा आनी Honorable Minister तो आयकचो की हेजे फुडें जेन्ना dustbin supply करता whether it is through Goa Handicrafts or whether G Suda takes, see the quality and before supplying. कितें जाला जी dustbin supply केल्या it is very weak quality आणि that quality cannot give the durability. तेन्ना इतलेंच लक्षांत दवरता की जी सुद्दां सप्लाय करता ती डस्टबिनां जावं ती 220 लिटर्स वा जावं ती 20 लिटर्स ती क्वॉलिटी टू बी मेंटेन इन टू अ ब्रीफ खंय तरी बरी क्वॉलिटी मेंटेन करची. स्पीकर सर. स्पीकर सर, डस्टबीन स्टँडर्डायज करपाक मातशें कठीण. हे नवे प्रॉडक्ट येता मार्केटान पळय ते स्टँडर्डायज जाल्ले ना. आतां बरी डस्टबिनां म्हणटा खंयची पळय ती म्हाकाय खबर ना बरें कितें पळय तें. पूण आमदाराची खोशी तर प्रत्येक नगरपालिकान कुशीन घेवची ती म्हाका दिसता फुडल्या विधानसभेन आनीक म्हाका विशय येतलो हांगासर. आतां जी सुडाचेर आहा पळय तो तर खूब बरें एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल ताका कितें जालां पळय ताका. पूण हांव 13 नगरपालिकांक तर ग्रांट दीत जाल्यार 13 नगरपालिका हांगासर कंप्लेनां येतली की तेंच्यांनी अमकें केलें तेंच्यांनी तमकें केलें हें घेवपा जाय आसलें तें घेतलें हें सवाय आसलें तें म्हारग घातलें हे सगळे विशय येतले. पूण कॉमन परचेस सगळे कडेन जाता ती खूब बरी म्हाजें मत. पूण तुमकां तर दिसता प्रत्येक नगरपालिकान वेगळो टेंडर काडून परचेस करचें म्हाका हरकत कांय ना. Carlos Almeida. तुम्ही करा सर पूण क्वालिटी. Carlos Almeida. Speaker sir, in the 12 Speaker sir, I request केले मिनिस्टर की आमकां डस्टबिन दी म्हूण आनी एक लायक नो व्हेकल्स दी म्हूण कॉम्पॅक्टर्स मिनिस्टरान सँक्शन करून आम दिला वास्को म्युनिसिपालिटी. पूण मागीर तेंकडे टेंडर करून तेंकडे घेवपाक जावना ना स्पीकर सर. I may request केले मिनिस्टर की that like no G should buy and give. I want to ask the minister, Speaker sir, if those bins are given, are they being used by the council, Speaker sir? स्पीकर सर, खूब फाटी नगरपालिकांक प्रत्येक आयटम टेंडर करपाकूच खर्च चड जाता. एक फाटी टेंडर करप 2 फाटी टेंडर करप 3 फाटी टेंडर करप हो एडवर्टिजमेंटाचो खर्च इतको जाता की तांकां एक्चुली तो कॉन्ट्रॅक्ट म्हारग पडटा. पूण एक कॉमन परचेस तर आख्खे गोंयभर आसत म्हाका दिसता तो खूब सवाय पडटा आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एके कडेन येता. 2 गोश्टी जाता तितून परचेस कॉमन जाता आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एके कडेन येता. आनी लोह मामलेदारान म्हटलां थंय गोवा हँडीक्राफ्टर तेजी कॅपेबिलिटी आहा लाखांनी डस्टबीन सप्लाय करपाक जाल्यार म्हाका कांय हरकत ना. Speaker sir, एक request among minister ki those dustbins should not be like the water tanks which were purchased by the PWD in the last assembly. ते मागीर टँकी गेले आनी ते उरल्यो थिंगा घरांनी.
No, they are distributed for the councils. Like no, Speaker sir, some date should be given for using them, Speaker sir. फुडलो प्रश्न क्रमांक 3 विश्वजीत राणे. Which one? 3As. 3A. Speaker sir, answers per cycle, sir. Speaker sir, this is not my supplementary, but at serial D, I had asked a very specific question: is when was the medicine tendered? I just want the date. Then I'll ask my supplementary. No, the tender was somewhere in July 2014. Are you sure it was in 2014? And it was accepted on somewhere on 5/3/2015. Sababundu मातशे हो विषय मातसो गंभीर आसा. I am not personal on the honorable minister. He is a good friend of mine, but this is a serious issue. हो जो विषय जो जाला ऑक्टोबर 2013 नोव्हेंबर 2013 टेंडर जावपाचो प्रयत्न सुरू जाल्लो. हांव मान्य मंत्री विचारूंक सोदता की मंत्री जावन तुमी हेजी चवकशी केल्या. हो कितलो फावट टेंडर जाला आनी कित्या खातीर तो टेंडर परत जाला. Can you throw some light on the issue? Speaker sir, हो टेंडर एडवर्टाइजमेंट पयले जाल्यार 21/2/2014 13 कॉरिजेंडम ताका काडलेले आहा बिटवीन 23/14 and to 15/7/14. I didn't. No, honorable minister. Approval 3 तारखेर मार्चाच्या दिल्ले आहा ह्या म्हयन्याचे. I would like to ask the honorable minister: is he aware that this tender was? This is my first question because you have just given me a clarification of the date. This was uploaded twice by the health department. आमी हांगा बॉब मारता हावसान की मेडिसिन गावना लोकांक मेडिसिन गावना हॉस्पिटलांत किडनी पेशंटाक गोवा मेडिकल कॉलेजान किट भायले हाडचें पडटा. मुख्यमंत्रीन गोवा आमचे गव्हर्नर स्पीचान बरे उल्लेख केले की कार्डिओथोरॅसिक चालू केला लोकांक भायरचे मेडिसिन हाडपाचे. हांवें डेटाबेस तयार केल्लो आसा तुमचे कडेन हाडून दिता. पूण हो ह्या तरेचो गंभीर विशय आसा की मान्य मंत्री खबर आहा की 2दा अपलोड केल्लो आनी 2दा भायर काडलेलो आनी 15चे वयर कॉरिजेंडम एका काडलेले हे मेडिसिन पर्चेसीक आनी कित्या खातीर आनी कोणी एडवायस दिल्लो हे सगळे गोश्टी क्लब करपाक. पयली फावट गोंयच्या इतिहासान जाल्ले आसा. हे कित्या खातीर जाता आनी कित्याक कशें जालें आनी दीस प्रोसेस जस्ट टू एक्सप्लेन टू मी दीस डिले at the cost of the lives of Goan where medicines are not being made available in the hospital. तुम्ही जेन्ना हांगा विरोधी पक्षान असले तेन्ना म्हणटाले लोकल परचेस कितले रोहन खंवटेक प्रश्न आयल्ला तो हांव उल्लेख करिना. हो 2दा अपलोड जावन 2दा ऑफलोड कित्याक जालो टेंडर हो म्हाका उत्तर जाय मान्य मंत्री कडल्यान. स्पीकर सांगले न्हू ताका हांवें 13 फावटी तेजे कॉरिजेंडम काडलेले आहा म्हणटा ते फुडें तुका कित्याक कॉरिजेंडम काडले कित्याक मेडिसिन सारके परचेस कमिटी टेंडर ड्राफ्ट करता. तुम्ही कॉरिजेंडम काढले कित्याक हे 15-16 कॉरिजेंडम हांव म्हाजे कडेन आसा RTI सगळें आसा. म्हाका फक्त तुमी सांगा हावजान कॉरिजेंडम कित्याक केल्या. कॉरिजेंडम काय ठरावीक लोकांक हेल्प करपाक काय बऱ्यापैकी मेडिसिन उपलब्ध करपाक काय गोंयचे जनतेचें जीवन वाचोवपाक हे कित्या खातीर केला कॉरिजेंडम. म्हाका स्पश्टीकरण इतलें जाय. इज इट इन इंट्रस्ट ऑफ पीपल ऑर इट इज टू फिट इन सर्टन पीपल. स्पीकर सर आमदारान सांगलें म्हाका विचारलें डिले कित्याक जालो हे टेंडरान पळय तो ताका सांगलें 13 फावटी कॉरिजेंडम काडले म्हणून. आतां प्रत्येक फावटी कॉरिजेंडम कित्याक काडला तो म्हजे कडेन ना हांगा सर. तो जाय जाल्यार दिता ताका हांव. म्हाका आन्सर नाका. हांव मुद्दम मंत्र्याक सांगूंक सोदता की सभापती मातशें हो विशय ह्या तरेचो आसा की पयली फावट मेडिसिन गोवा मेडिकल कॉलेज हांव बी मंत्री 5 वर्सां जालो दर वर्सा आमी टेंडर काडटले. हे कोणी तुमकां सूचना दिली की हे कंबायन करप आनी कोणी सूचना दिली हे फायलेर हांवें पळयल्लें आसा. म्हाका इतलेंच तुमी सांगा कोणी सूचना दिली आनी कोणी बरयला हे कंबायन करपाक. अँड यू आर कंबायनींग अ टेंडर and not making medicines available to the people and through a tendering process, and you are going for local purchases which is going to become more and more expensive. Who has given this advice and why was this advice taken? Don't give me the example of bigger state. I only want to know. Okay, you can answer. No, I am not speaking. Complete it. म्हाका इतल्याच जाय हे कित्याक म्हणून जाला. कित्याक कंबायन जाल्ले. पयली फावट कंबायन जाता पूण कित्याक म्हणून कंबायन जाले. स्पीकर सर हांव मंत्री आसतना आरोग्य मंत्री आसतना ही गजाल हांवें निर्णय घेतलेलो इन कन्सल्टेशन वीथ द देन चीफ मिनिस्टर. म्हज्या लक्षांत अशें आयलें की आरोग्य खात्याचे वेगळे टेंडर येता, गोवा मेडिकल कॉलेजीचे वेगळे येता, डेंटलाचें वेगळें येता आनी एकूच वखदाक 3 ठिकाणी वेगळे वेगळे दर आनी वेगळे वेगळे दर हे 10 रुपयांचो फरक आनी 20 रुपयांचो फरक न्ही. काही वखदांचेर प्रचंड मोठे फरक येवंक लागले. त्यामुळे निर्णय आम्ही घेतले की
अखेर ह्याच सरकाराक वेगळ्या वेगळ्या इन्स्टिट्युशनांनी जंय मागणी आसा, रिक्वायरमेंट आसा, ती वाय नॉट क्लब टुगेदर. आणि क्लब करतकीर आमी ताचेर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, ह्या सगळ्या इन्स्टिट्युशनाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हेड्स जे आसात ते घातल्यात. आणि जेतूनसून प्रयत्न इतलोच की बल्क मोठा जातलो आणि त्यामुळे रिजनेबल रेटाक, कमी रेटाक वस्तू मेळटल्यो. हो, ह्या इंटेन्शनान आमी केले. आता ह्या इंटेन्शनान सुरू केल्या नंतर मागीर लक्षात अशें आयलें की खूब जाणांचे जशे हे इन्स्टिट्यूट प्रत्येकाचे सजेशन्स येवपाक लागली म्हाका ही आनी तातूंतसून एमेंडमेंट जायत गेले. ना पण सभापती मातशें एक हेतू हो निश्चित मोठी क्वॉन्टिटी कॉम्पिटिटिव्ह रेटाक रिजनेबल रेटाक मेळची मान्य जालें. हेतू असलो. मुद्दो तातूंतसून ज्यो त्रुटी आसात त्यो फुडले फावटी मानता. मान्य मुख्यमंत्रीन सांगला की आमी एक नवें कितें करूंक सोदताले की केन्ना गोंय राज्यान जावंक ना. 40-50 कोटीचो टर्नर आसलेलो तो बदलपाची काय गरज. इट इज नॉट अ मेथडॉलॉजी, इट इज टू फिट इन सर्टन पीपल. हो म्हाजो पूर्णपणे आरोप ह्या सरकाराचेर आसा. हांगा जेन्ना आमी बसतना आमचेर जायतो आरोप जातलो. दुसरी गोश्ट, एमर्जन्सी मेडिसिन जेन्ना लागता गोवा मेडिकल कॉलेजान सभापती मातशें लोकल परचेसाचे 5 लोकांचे सिग्नेचर घेतल्या उपरांत ते दिले वयता. आणि आयज सेंट्रल स्टोराचो मुख्यमंत्री आसा उल्लेख केलो की आमी पयलीं आरोग्य मंत्री आसले म्हण आयज ते मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे. हांव एक विचारूंक सोदता की सेंट्रल स्टोराचे जे स्टोरेज जे आसता, जे सगळे सादे बँडेज पासून तरेतरेचे गोश्टी इतली कमी कित्याक आहा आयजचे परिस्थितींत. आनी मुख्य म्हणजे कितें, हे कॉरिजेंडम जे काडल्या, हांवें तुमी जे विशय मांडला की यू वॉन्टेड टू ब्रिंग इन पॅरिटी इन प्रायसीस, यू डोंट नीड टू गो अँड क्लब एवरीबडी. यू कॅन जस्ट आस्क जीएमसी टू कोट अँड प्रोक्युअर. बट जीएमसीचो रिक्वायरमेंट लायफ सेव्हिंग ड्रग, ज्या तरेचे ड्रग जीएमसी दिता हेल्थ सर्विसान दिना. आणि हे सगळे गोष्टी तुम्ही व्हडल्या प्रमाणात करून गेले. गावले कितें, गेल्या ऑक्टोबरचे 2013 पासून आयज पर्यंत टेंडर फायनल जाला. मंत्र्यान सांगला की आता मार्चान जाला. तुमकां जर कितें बरें करूंक जाय, तुमकां 18 म्हयने लागता कित्याक हे गोष्टी करपाक. 18 म्हयने सामान्य मनशाक बिलां येता की भायल्यान मेडिसिन घेवपाक. सामान्य मनशाचे जीव अद्वस्त करून उरले सरकारान. आनी हांव एक विनंती करूं, म्हाजो एकूच प्रश्न आसा की तुमी हेजेर चवकशी करतले. हांव एक आरोप करता की तुमचो टेंडरिंग प्रोसेस इज अ बिग शॅम एंड अ बिग स्कॅम बिकॉज यू हॅव पुट द लाइव्स ऑफ पीपल एट रिस्क. विल द ऑनरेबल मिनिस्टर हू इज अ जेंटलमॅन गिव मी assurance that you will have a probe by a retired judge? And who are these people? There is an accounts officer in Goa Dental College who was asked to sign the paper without even seeing who was L1, L2, L3. हो माझो आरोप आसा तुमच्या खात्याचेर की तुम्ही हेजेर प्रूफ घेतले काय. तुम्ही आता मंत्री झाल्या, तुम्ही आरोप घ्या. जे 15 कोरिजेंटम जावन एक कसले कोरिजेंटम तुम्ही काढल्या, कित्या खातीर काढल्या म्हाका आता नाका. फक्त अश्युरन्स द्या की तुम्ही प्रूफ करतले की जे कितें केला सामान्य जनतेच्या हितान केला आणि गरीब मनशाच्या हितान केला आणि आमकां पॅरिटी ऑफ प्रायसीस जाय. आणि कोणाक काय फेवर करपाक कोण नांवां आसा कोणाक फेवर केल्ले, कोण टेंडराचे कॉपी घेवन भोंवताले. तुम्ही म्हाका फक्त अश्युरन्स दिया की हे घटना ह्यान फुडें हे तरेचे कॉम्बिनेशन करूंक वचूं नाकात. हे चलपाचे ना गोश्ट्यो. आरोप म्हाजो आसा की तुम्ही ज्युडिशियल सरकाराचेर की हे स्कॅम आसा. तुम्ही म्हाका अश्युरन्स दियात की हो सरकार हो सामान्य जनतेचे हितान चित्ता म्हणून ज्युडिशियल प्रूफ घेतले काय ना टेंडरिंग प्रोसेसाचेर. हे 20 जे कॉरिजेंडम आसा हेजेर म्हाका उल्लेख करा की तुम्ही चर्चा करून हे करतले. मिनिस्टर आन्सर. बिकॉज सर 13 कॉरिजेंडम काडल्या पळय तेजे हांव ताका कॉपी दिता. ते लिपोवपाचें कांय ना, हे पब्लीक डॉक्युमेंट. दुसरो प्रश्न कितें आहा, जेन्ना टेंडर जावंक नासलो तेन्ना सरकार लोकल परचेसीस कसले हित मान्य मंत्री. सामान्य मनशेक मेडिसिन गावना, तुम्ही टेंडर घेऊन 18 महिने बसता. 18 महिने घेऊन बसपाची गरज ना. हांव मानता तुमचे सगळे, पण 18 महिने मेडिसिन गावना हॉस्पिटलान. डॉक्टरांनी बरोवन दिल्ले आसा आमकां. आमी बेश्टे तुमकां एक्सपोज करिना, काय म्हणूंक सोदिना. पूण मेडिसिन जेन्ना हॉस्पिटलान गावना, कार्डिओथोरेसिकचे तुम्ही चर्चा करच्या 10-10, 15-15 हजारच्या लोकांक भायरच्यान सामान हाडचें पडटा. तुम्ही ज्युडिशियल प्रूफ मागात. आमी आसतना तुम्ही मागताले, तुम्ही आता मागात. कित्याक म्हणून जालें हायकोर्टान कॉग्निशन गेल्या मेडिसिन ना म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजान. हांव म्हणना तुम्ही आरोप आमी करता तेजेर चर्चा करा. विश्वजीत राणे, अलेक्स बाब, लेट हिम आन्सर. बिकॉज सर हांवें उत्तर दिल्लें 13 कॉरिजेंडम कित्याक खातीर काडले आनी तुका कॉपी दिता म्हणून. कॉरिजेंडम मेडिसिनाचें सांगा मान्य मंत्री, तुमचेर आरोप करिना आमी. दुसरो विशय कितें आहा, जेन्ना सप्लाय टेंडर सोंपलो तेन्ना लोकल परचेसीस केल्ल्या फाटल्या टेंडराच्या दरेचेर नवे दरेचेर न्हू. लोकल परचेसीस 18 महिने प्रश्न काल सोंपलो.